नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. आयसीसी दादल्यांच्या T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत काल संवसारीक विक्रम नोंद करतना भारतीय पंगडान सेगीत तिसरे फावट वस्तादपण जोडले. न्यूझीलंडाच्या पंगडा आड पयली फलंदाजी करतना अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर भारतीय पंगडान उल्लेखनीय खेळ दाखोवन विरोधी पंगडा मुखार 256 धांवड्यांची भव्य मोख दवरली. न्यूझीलंडाच्या पंगडान कुरुबावलो जिखून भारताक फलंदाजीचो पर्याय सोपयलो. भारताची मोख साधतना न्यूझीलंडाचो पंगड 19 षटकांनी फकत 160 धांवड्यो करूंक सगळे गडी बाद जाले. काल जाल्ल्या खेळात न्यूझीलंडाच्या पंगडाचे 4 गडी बाद करपी जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मॅच जाहीर जालो. संजू सॅमसन हाका पुराय सर्तींत दर्जेदार खेळ खेळिल्ले खातीर प्लेयर ऑफ द सिरीज भोवमान फावो जालो. भारतीय पंगडाच्या जैताचे फाटभुंयेर पुराय देशभर तशेंच गोंयांत लेगीत उमेद आनी जल्लोशाचें वातावरण आशिल्लें. लोकांनी फोगोट्यो तशेंच घोशणा आनी रॅली काडून लेगीत ह्या जैताची खोस उक्तायली. अस्तंत आशिया संघर्षाचेर केल्ल्या विधानाचेर विरोधकांच्या वागणुकेचेर आयज राज्यसभेतले सभाघराचे फुडारी JP नड्डा हांणी उलोवप केलें. नड्डा हांणी फाटल्या संसदेच्या अधिवेशनांतल्या घडणुकांचो उगडास तांणी आयज केलो. ऑपरेशन सिंदूर आनी पहलगाम आतंकवादी हल्लो तशेंच वक्फ विधेयकाचेर चर्चा करतना विरोधी पक्षान सभात्याग केल्लो, जें संसदीय लोकशाये खातीर बरें न्हय अशेंय JP नड्डा हांणी मुखार सांगलें. विरोधकांक विकसीत भारत वा भारताक स्वावलंबी करपाची अजिबात इच्छा ना, ते फकत राजकारण करपाक सोदतात असोय आरोप नड्डा हांणी केलो. इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है. इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा. वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अर्थसंकल्प उपरांतच्या 4थ्या वेबिनारांत वांटो घेतलो. ह्या वेबिनाराचो मुखेल विशय सबका साथ सबका विकास, लोकांची आकांक्षा पुराय करप असो आशिल्लो. ह्या वेबिनारांत शिक्षण, भलायकी, पर्यटना सयत हेर 22 अर्थसंकल्पीय घोशणांचेर चर्चा जाली. हे खातीर वेबिनारांत 193 तज्ञांनी वांटो घेतिल्लो. रोजगार वाडोवपा हेतान एनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स तशेंच कंटेंट क्रिएशना खातीर लॅब उबारपा विशीं ह्या वेबिनारांत संवाद जालो. वेबिनारांत उलोवप करतना प्रधानमंत्र्यांनी तरणाट्यांची भलायकी, कुशळटाय तशेंच शिक्षणाचेर भर दिलो. देश में एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है. यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल्स में हमारी इसी अप्रोच का प्रतिबिंब है. आज भारत AVGC सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है. भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है. आयज गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय सत्राच्या दुसऱ्या दिसा विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सरकारान सुचयल्ल्या टॅक्सी ॲप धोरणा विशीं दुबाव उक्तायत प्रस्न उपस्थित केलो. ह्या वेळार टॅक्सी एग्रिगेटरांची भुमिका कितें आसतली आनी टॅक्सी वेवसाय कोणाच्या नियंत्रणा खाला आसा अशा प्रस्नाक जाप दितना येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी टॅक्सी ॲप हें जावप साबार नदरेंतल्यान भोव म्हत्वाचें आसा. आयचो काळ डिजिटायझेशनाचो आसून सगळी म्हायती डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर आसप आनी ते प्रमाण फुडारा खातीर नियोजन करप सोयीस्कर थारता अशें सांगलें. ते भायर 3 वांगड्यांची समिती नेमून फुडल्या 8 दिसां भितर साबार टॅक्सी संघटनांची मतां जाणून घेतल्या उपरांत टॅक्सी धोरणाचो मसुदो तयार करतले अशें तांणी स्पश्ट केलें. स्पीकर सर, म्हाका एक सांगा, कोणे एक बरो, हांव परत रिपीट करता, हांवें रिपीट केलें, एक बरो शोरूम गायलो, सगळ्यो वस्तू थिंगा मेळटा, ब्रँडेड स्टाफ मेळटा म्हूण ऑनलायन कोण ऑर्डर करपा बंद केलें. आज भाजी सुद्धा ऑनलायन येता, मीठ सुद्धा तुज्यान ऑनलायन रोखडे हाडून दिता, ब्लिंकिट आसून दी, 2-5 मिनटां 10 मिनटां तुज्या घरा कडेन पावता. ही सुविधा लोकांक हे ॲप, हे टेक्नॉलॉजी यूज केली जाता. अँड ओन्ली वेन इट कम्स टू दीस आमचो एक दुसरो रिपब्लीक गोंय म्हणल्यार दॅट यू कॅनॉट हॅव अ ॲप फॉर टॅक्सी. ओन्ली गोवा इज गोइंग टू बी आयसोलेटेड एज फार एज दीस इज कन्सर्न. आम्ही फाटी वयता काय फुडें वयता? आम्ही टेक्नॉलॉजीचो वापर
कसो करपा जाय तेजो तरी सुदार हाडपा जाय. आमकां सांगा मरे, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट युअर सजेशन ऑल्सो. वी वॉन्ट टू एवरीबडी टू बी ऑन द सेम पेज. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेव्हिंग टुरिझम. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेव्हिंग गोवा. आमदार वेन्झी विएगस हांणी आयज विधानसभेत गोंयच्या वाडट्या रिणाविशीं आनी फुडारांत परतफेडीचो भार वाडपा विशीं हुस्को उक्तायत प्रस्न उपस्थित केलो. तशेंच तांणी गोंयचे अर्थमंत्री म्हणजेच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान राज्याच्या एकूण रिणां विशींची म्हायती आनी 2026 ते 27च्यान परतफेडीचे कितें योजना आसा ते विशीं लेगीत स्पश्टीकरण मागलें. हाजेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाप दितना गोंयच्या रिणाचें प्रमाण 27% देंवलां अशें सांगून मागिल्ल्या म्हायती विशीं स्पश्टीकरण दिलें. स्पीकर सर, पयल्यान पयलीं म्हणजे जे एप्रुवल घेतला पळय न्ही 1200 करोडचे ते आमी एप्रुवल घेवन दवरता. ते रीण घेतले तशें ना, आमकां येता आतां घेवची गरज लागची ना. तो पयलो विशय. दुसरी गजाल, डेट जे आहा पळय न्हू ते कशा पर्संटेजीन कमी केला. सिन्स फ्रॉम द 2020 टू टील 2026 फक्त कोविड जाल्लें तेन्ना तेजी पर्संटेज 16.50 आशिल्ली. आज तेजी पर्संटेज 3.99 आसा. एट दॅट पर्संटेजीन फ्रॉम द 20 टू 26 पर्यंत कशा पद्दतीन पर्संटेज हो जाय जाल्यार पेपर ताका दिवचो म्हणजे ते बरें पडटलें. दुसरी गजाल, तेज्या म्हायती खातीर तो जे 35,000 कोटीचें गणीत जे सांगता पळय न्ही तितूंतले आमकां जे जवळ 50 वर्सांनी इंट्रस्ट फ्री लोन जे आहा पळय न्ही ते 4,418 कोटी हे इंट्रस्ट फ्री लोन आसा. ओके, 50 वर्सांनी फारीक करपाक जाय. आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकारी सेवेंत काम करतल्यांक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक सेवेत 10 वर्सां वा ताचे परस चड असल्यार फुडल्या वर्सा मेरेन नियमीत करपाची घोशणा केली. कर्मचाऱ्यांक कायमस्वरुपी सरकारी सेवेत आस्पावीत करचे खातीर तांचे पद वा हुद्दो विचारांत घेवचे नात. ह्या फावटच्या अर्थसंकल्पात हे विशींची सविस्तर तरतूद केल्या अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. स्पीकर सर, दिस इज अ मेमोरेंडम टील 31st ऑफ मार्च. नवीन पोस्ट क्रिएशन जावचे न्ही किंवा नवीन हे करचे न्ही 31st ऑफ मार्चा पर्यंत आसता. स्पीकर सर, म्हजेच सरकार जे म्युनिसिपालिटीन गेली 20 वर्सां कॉन्ट्रॅक्च्युअल काम करताले ताका परमनंट करपी फाटले फावटी म्हजेच सरकार. स्पीकर सर, म्हजेच सरकार हे फावटी 10 वर्सां वयर कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे मागीर A, B किंवा C खंयच्याय कॅटेगरीत जो काम करता तो आसूं ताका परमनंट करपाचें उतर ह्या बजेटांतल्यान म्हज्याच सरकारान दिलां आनी तेंय म्हजेच सरकार करतले. आनी त्या खातीर त्यांनी हे सांगचे न्ही जे आमी खंयसरूच कोणाक जे आहा पळय न्ही त्यांच्या पासून वंचित करूं ना. तांकां काम वेवस्थीत मेळचें हाच्या खातीर म्हाज्या सरकारान केला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.